आणि खेळांत क्रिकेट काल कोलंबोत जाल्ल्या संवसारीक T20 क्रिकेट सर्तींत इंग्लंड पंगडा न्यूझीलंडाचेर 4 गड्यांनी मेळयले जैत। फाल्यां अ गटांत भारत वेस्ट इंडीज मजगतीं जातलो खेळ। आनी आतां खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज राजस्थान भेटेर आशिल्ले। आपल्या भेटे मजगतीं तांणी तरेकवार कार्यावळी तशेंच उपक्रमांनी वांटो घेवन थंय मार्गदर्शन केलें। पळोवया तांच्या राजस्थान भेटेचो एक नियाळ। राष्ट्रीय पावण्यार राबयिल्ल्या HPV वाशिनाचें अनावरण केलें। ह्या मोहिमे अंतर्गत देशभरांतल्या 14 वर्सां पिरायेच्या चलयांक सर्वायकल कॅन्सरांतल्यान वाटावपा खातीर हें वाशीन फुकट दितले। तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या राजस्थान भेटेर सुमार 14,000 कोटी रुपयांच्या तरेकवार उदरगतीच्या प्रकल्पांची भेट लेगीत राज्याक दिली। ते भायर राजस्थान सरकारांत नव्यान नेमणूक जाल्ल्या 21,000 तरणाट्यांक तांणी नेमणूक पत्रां सुपूर्द केली। अजमेर हांगा जाल्ल्या तांच्या भव्य भौशीक रॅलीक उलोवप करतना अजमेर ही धर्म, भावार्थ तशेंच धाडसाची धर्तरी जावन आसा आनी आपल्या इस्रायल भेटे मजगती लेगीत थंयच्या लोकां भितर अजुनूय अजमेरच्या मेजर दलपत हांच्या धाडसा विशीं सन्मान अणभवलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलें। अजमेर आस्था और शौर्य की धरती है। यहां तीर्थ भी है और क्रांति वीरों के पद चिन्ह भी है। अभी कल ही मैं इजराइल की यात्रा को पूरा करके भारत लौटा हूं। राजस्थान के सपूत मेजर दलपत सिंह के शौर्य को इजराइल के लोग आज भी गौरव से याद करते हैं। मुझे भी इजराइल की संसद में मेजर दलपत सिंह जी के शौर्य को नमन करने का सौभाग्य मिला। भाजप सरकार बायलांचे बारीकांतले बारीक समस्या सोडोवपाक दीस रात वावुरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत ह्या वेळार नमूद केलें। HPV वाशीन देशांतल्या बायलांक सशक्त करपा दिकेन एक म्हत्वाचें पावल आसा अशें नमूद करतना बायलो ह्यो घराब्याचो कणो जावन आसता आनी बायल सशक्त आसल्यारच घर, गांव, राज्य तशेंच देश सशक्त जाता अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। आज वीरांगनाओं की इस धरती से मुझे देश भर की बेटियों के लिए एक अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला है। जहां अजमेर से HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। साथियों, हम सब जानते हैं कि परिवार में जब मां बीमार होती है तो घर बिखर सा जाता है। अगर मां स्वस्थ है तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है। इसी भाव से भाजपा सरकार ने महिलाओं को संबल देने वाली अनेक योजनाएं चलाई है। राजस्थानच्या धर्तरेचेर जल्मल्ल्या दर एकल्याक पाळण्यांतल्यानूच देशभक्तीचे संस्कार मेळटात आनी देशाच्या भोवमानाची भावना राजस्थानाच्या लोकांतल्या काळजान धडधडटा अशें लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी नवी दिल्लीत आयोजीत AI समीट मजगती केल्ल्या गैरवर्तणुकेचो संदर्भ घेवन काँग्रेस पक्षाचेर टिका करतना प्रधानमंत्र्यांनी वता त्या वेंचणुकेत अपेशी जावपी काँग्रेस पक्षान निराशेच्या भावनेन पातळी सोडून संवसारा मुखार भारताचें नांव घाणायलें अशी तिडक उक्तायली। राजस्थान की माताएं
अपने बच्चों को पालने में ही राष्ट्रभक्ति का संस्कार देती है। राजस्थान की ये धरा जानती है कि देश का सम्मान क्या होता है। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। आपको गर्व हुआ, लेकिन हताशा, निराशा में डूबी, लगातार पराजय के कारण थक चुकी कांग्रेस ने क्या किया, ये आपने देखा है। दुनिया भर के मेहमानों के सामने कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की। राजस्थान राज्याचेर सूर्यदेव सदांच प्रसन्न आसता आणि हाचोच लाव घेऊन राज्यातले लोक बचत तशीच जोड वाडोवपाक शकतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। प्रधानमंत्री सूर्यघर येवजणेचो लाव घेऊन राजस्थानाचे लोक आपले भवितव्य बदलूंक शकता अशें ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत आवाहन केलें। हम सब जानते हैं, हमारे राजस्थान में धूप की कोई कमी नहीं। अब यही धूप सामान्य मानवी के घर की बचत और कमाई का साधन बन रही है। राजस्थान उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुजरातच्या सनद हांगा मायक्रॉन सेमीकंडक्टर टेक्नॉलॉजी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड हांच्या सेमीकंडक्टर असेंब्ली, टेस्ट आनी पॅकेजिंग सुविधेचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार तांचे सयत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव तशेंच गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल लेगीत हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलोवप करतना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम म्हळ्यार फक्त एक कारखान्या मेरेन मर्यादीत नासून तरेकवार पावंड्याचेर काम करपी अभियंते तशेंच तांत्रीक अधिकारी हांच्या वावराचेर निबून आसता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। इस ATMP फैसिलिटी में कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत ग्लोबल टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन में भारत की भूमिका को मजबूत करने वाली है। साथियों, आज भारत बहुत तेजी से ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहा है। मैं माइक्रॉन की पूरी टीम को, भूपेंद्र भाई के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार को, सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, माइक्रॉन की ये फैसिलिटी भारत के नए मिजाज की भी, उसका भी एक शानदार उदाहरण है। आज का भारत पॉलिसी से लेकर प्रोडक्शन तक किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो यहां दिखता है। न्यायालयीन भ्रष्टाचार ह्या विशयाचेर धडो आशिल्ले आनी बंदी घाल्ल्या 8वेच्या पुस्तकाच्यो प्रती कोणाकडेनय आसल्यार त्यो बेगोबेग संस्थेच्या मुख्यालयांत परत करच्यो अशें आवाहन NCERTन केलां। तशेंच ह्या धड्याचो मजकूर आशिल्ले साबार पोस्ट लेगीत समाज माध्यमांवयल्यान काडून उडोवचे अशे खर निर्देश मंडळान दिल्यात। सर्वोच्च न्यायालयान ह्या संबंधीत धड्याचेर हस्तक्षेप करून तो बेगोबेग अभ्यासक्रमांतल्यान काडून उडोवचो असो आदेश दिल्लो। हे विशीं प्रतिक्रिया दितना केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी न्यायालयीन भ्रष्टाचाराचेर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमांत आस्पाव आसप ही दुर्दैवी गजाल जावन आसा आनी केंद्र सरकारान हे विशीं दखल घेतल्या अशी गवाय दितना सरकाराचो न्यायालयाची मर्यादा भंग करपाचो हेत नाशिल्लो अशें स्पश्टीकरण शिक्षण मंत्र्यांनी दिलें। नोबेल पुरस्कार फावो जाल्ले नामनेचे भारतीय वैज्ञानीक CV रमण हांणी लायिल्ल्या रमण इफेक्ट ह्या महत्वपूर्ण सोदाच्या यादी खातीर आज पुराय देशभरांत राष्ट्रीय विज्ञान दीस मनयतात। आयच्या विज्ञान दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्ल्या संदेशांत युवा सक्षमीकरण, संशोधन,
परिसंस्थाक तेको दिवप आनी विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान हांची सांगड घालून राष्ट्रीय उदरगत संवसारीक उदरगती मेरेन पावोवप अशी मोख दवरल्या. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या निमतान खासा चित्रफीत जारी केला. जुड़ता जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है. समाधान का, सॉल्यूशन का, इवोल्यूशन का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है. आज नेशनल साइंस डे है. आज का दिन भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी द्वारा की गई रमन इफेक्ट खोज को समर्पित है. रमन इफेक्ट की खोज ने पूरी विज्ञान की दिशा को बदल दिया. जब साइंस को स्केल मिलती है, जब इनोवेशन इंक्लूसिव बनती है और जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन लाती है तो बड़ी उपलब्धियों की नींव मजबूत होती है, तैयार हो जाती है. आज नेशनल साइंस डे पर मैं देश में इनोवेशन पर बल मिले, ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, ये सारी बातें हमारे विकास यात्रा के सहज हिस्से बनने चाहिए और आप सबको विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए आग्रह कर रहा हूं. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावयल्यो खबरो. गोंयची दर्यादेग सुरक्षीत करपा दिकेन पावलां उबारतना गोंय सरकाराच्या सहकार्यान दृष्टी लायफगार्ड सेवा ह्या संस्थेन तरेकवार जाग्यांचेर फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन सी हॉर्स स्थापीत केल्या. तंत्रगिन्यानाचेर आदारिल्ल्या ह्या सुरक्षा प्रक्रियेच्या बळग्यार आपातकालीन परिस्थितींत लोकांक बेगोबेग प्रतिसाद दिवप शक्य जाता. गोंय हें पर्यटन केंद्रीत राज्य आशिल्ल्यान हांगा येवपी पर्यटकांची सुरक्षा हें सरकारा खातीर प्राथमिकता जावन आसा अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एक्स माध्यमाचेर संदेश घालून सी हॉर्स ह्या प्रक्रिये विशीं म्हायती दिली. गोंय पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नायक हांणी सी हॉर्स विशीं सविस्तर म्हायती दिली. Apart from that, we have beach wardens deployed on all the beaches. येता त्या 6 मार्च सावन राज्य विधानसभा अधिवेशन सुरू जातलें. अधिवेशनाच्या पयल्याच दिसा 6 मार्चाक राज्याचे अर्थमंत्री ह्या नात्यान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आगामी आर्थीक वर्सा खातीर अदमासपत्रक मांडपाचे आसात. ह्या अदमासपत्रका खातीर नागरीक, उद्देजक, शेतकार, युवा, आप वावुरपी संस्था, वेगवेगळ्यो संघटना आनी समाजांतल्या हेर घटकांनी आपल्यो सुचोवण्यो सादर करच्यो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलां. ट्विटर ह्या समाज माध्यमावेल्यान तांणी हे अदमासपत्रक लोकसहभागांतल्यान लोककेंद्रीत आसतलें अशें म्हळां. सर्वसामान्य मनशाचो आस्पाव राज्याच्या अर्थवेवस्थेचेर आसचो हे हेतान लोकां कडल्यान budget.goa.gov.in ह्या संकेतथळाचेर आपल्यो सुचोवण्यो धाडच्यो अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलां. मजगतीं मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी अदमासपत्रका संदर्भांत वेगवेगळ्या घटकां वांगडा बसका घेवन तांच्यो अपेक्षा जाणून घेतल्यो.
सोलार असोसिएशन, बॉर्ज ऑनर्स असोसिएशन, CANCS असोसिएशन, गुज संघटना, GCCI यासारख्या संघटनांचे प्रतिनिधी ह्या बसकेत वांटेकार जाल्ले. कला अकादमीच्या स्थापणूक दिसा निमतान आज कला अकादमीच्या कृष्ण कक्षान खासा कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. स्थापणूक दिसा निमतान वेगवेगळ्या उपक्रमांचे लेगीत आयोजन जाला. कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार हांणी पारंपारीक दिवली पेटोवन ह्या कार्यावळीचे उक्तावण केलें. ह्या वेळार कला अकादमीचे वांगडी सचिव शंकर गांवकार आनी हेर पदाधिकारी आनी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. कला अकादमीचो स्थापणूक दीस साजरो करून अकादमीत काम करीत आशिल्ल्या आनी शिक्षण घेत आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक प्रोत्साहीत करपाचो यत्न आसा अशें कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. कला अकादमी ही देशांतली एक नामनेची सांस्कृतीक संस्था आशिल्ल्यान तिची प्रतिश्ठा वाडोवप गरजेचें अशें कवळेकार हांणी ह्या वेळार नमूद केलें. आमचे बाकी सगळे ऍक्टिव्हिटीज चलताच, पूण जशें मेन्शन जालें ते प्रमाणे आयज म्हाका सुद्दां खबर नासलें हांगा 600 भुरगीं हांगा शिकतात. हांगा वेस्टर्न आनी इंडियन म्युजिकाची इतली क्लासी आसात. जेन्ना पयल्या दिसा हांवें ताबो घेतलो तेन्ना हांवें मेंबर सेक्रेटरी आनी आमी सगळ्यांक वचून पाहणी केली. आमी पयलीं खबर ना, उसली सायडीन आमी केन्ना पावलेच ना. आमी एक डायरेक्ट हॉलांत वचप, प्रोग्राम पळय वचप आमी पयलीं. जेन्ना हें केलें तेन्ना अनेक हांगा एक्टिविटी चलता. दुसरें आमी कळोवन चुकलें की तेन्ना म्हाका CMन मेन्शन केल्लें पयलीं की तुका कला अकादमी भितर आसा म्हणून सेंट्रल आर्ट कॉलेज. ती हांवें रोखडेच ताबडतोब पळोवपाक गेलें, हांव मेंबर सेक्रेटरी सगळे. थंय तेंच्यो कांय समस्या आयकून घेतल्यो आनी अनेक गजाली म्हळ्यार कला अकादमी भितर खूब कांय गजाली करूं शकता आमी, खूब कितें करूं शकता. ज्यो गजाली ज्यो एक्टिविटीज चलप त्यो काही काळांतरान त्यो काही कारणां अनेक आसतलीं ज्यो काही कमी जाल्ल्यो आसा, बंद पडल्यो आसात, ह्यो परत खंय तरी चालू जावच्यो अशें आमी ठाम निर्णय धरलो आसा. मेंबर सेक्रेटरी आनी आई उलोवन हें ठरयिल्लें आसा की प्रत्येक जावपाक जाय. तशेंच सुद्दां आतां आमी मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां फायनान्शियल प्रोविजन करता आसतना न्यू फायनान्शियल इयराक तशी आमी आंखणी केल्ली आसा. आतां आमची एक जावपाचें आसा जेणे करून आमी सगळीं जे आसा बाकीचे काम कितें आसा ते अपुरे आसा ते उरला ते कंप्लीट करप वेगळो भाग, तेजे खातीर वेगळे पयशे आसा. पूण हे जे एक्टिविटीज त्यो एक्टिविटी परत चालू उरच्यो सगळ्यो अशे पद्दतीन आमी प्रयत्न केल्लो आसा. दक्षिण गोंयांतल्या असोल्डा होडार जेट्टी प्रकल्पा संदर्भात आमदार निलेश काब्राल हांणी पणजेंतल्या पर्यावरण संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. ह्या प्रकल्पाक थळाव्या लोकांचो आशिल्लो विरोध आमदार काब्राल हांणी अधिकाऱ्यांच्या नजरेक हाडून दिलो. ह्या वेळार दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सिद्धार्थ गांवस, पंच वांगडी मनोज नायक आनी हाजीर आशिल्ले. हे भेटी उपरांत आमदार निलेश काब्राल हांणी खबराकारांक चड म्हायती दिली. जो विषय मांडलेलो तो विषय डिस्कस करपाक जशें SEIन सांगलेलें की SEICC वचून तुमी रिप्रेझेंट करा. तो आमचे मनोज बाबा आमी सगळ्यांनी आमी तो रिप्रेझेंट केलो आनी थंय दिनाथ तळकर जो आमचो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आशिल्लो तो येयल्लो. सो पब्लीक सेंटिमेंटाचे कारणान दिनाथ तळकरान स्टँड घेतलो की पयलो स्टँड घेया की आमी थंय कोळसो करनासलो पूण लोकांक खंय तरी कोळसो हाडटा म्हूण असो दाखयलें आनी हो विशय चड जालो. पूण आज तो वयता तेन्ना इतलें सांगलें की आमची कंपनी लोकांचे विशीस जर नाका तर आमी ते फुडें वयचो ना. हे हेजेर आमी आज एश्युरन्साचे मिनिट्स जातले, मिनिट्स पयलीं सर्क्युलेट जातले पंचायतीन आनी ताका आनी तो कन्फर्म जातरी हो विशय आमी फुडें व्हरपाचो ना व्हरपाचो तेजेर डिसायड करता. गोंयच्या पर्यटन वेवसायाक उर्बा दिवपा खातीर नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या यश हो कन्व्हेन्शन सेंटरांत राज्याच्या पर्यटन खात्यान वांटो घेतिल्लो. 7 ते 2026 ह्या संकल्पनेचेर पर्यटन विशयावेलें प्रदर्शन आयोजीत केल्लें. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांच्या हस्तुकीं गोवा पविलियन ह्या कक्षाचें उक्तावण जालें. देशांतले आनी विदेशांतले टूर ऑपरेटर, ट्रॅव्हल ट्रेड प्रतिनिधी आनी संबंदीत घटकांनी ह्या प्रदर्शनाक भेट दिली. गोवा पर्यटन विभागाचे सहाय्यक संचालक जयेश काणकोणकार, मार्केटिंग विभागाचे उपमहावेवस्थापक दीपक नार्वेकार, पर्यटन उदरगत महामंडळाच्यो चित्रा वेंगुर्लेकार आनी हेर अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रदर्शनात वांटो घेवन गोंयच्या पर्यटनाविशीं म्हायती दिली. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय फुडारी आनी मुखेली तशेंच दिल्लीचे आदले मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल आनी तांचे हेर सहकारी हांची सोरो घोटाळ्याच्या आरोपांतल्यान निर्दोश सुटका जाल्ल्या खातीर आम आदमी पक्षान काल आनंदोत्सव मनयलो. पणजेंतल्या पक्षाच्या राज्य मुख्यालया मुखार फोगोट्यो पेटोवन तशेंच मिठाई वांटून कार्यकर्त्यांनी ह्या निर्णयाक येवकार दिलो. आम आदमी पक्षाचे राज्य मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाक आमी येवकार दितात अशें सांगलें. न्यायालयाक खंयचोच पुरावो सादर करपाक अपयश आयिल्ल्यान न्यायालयान हो निर्णय दिला अशें वाल्मिकी नायक हांणी मुखार सांगलें. एक जजमेंट दिल्लो आसा तो
तुमकां सांगपाक म्हाका खूब खोस भोगता की आर लिडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल जी and Manish Sisodia ji and others have been acquitted of all charges in this fictitious fake liquor scam. सगळ्या आरोपांच्यान तांकां बरी केल्लें आसा. We welcome this judgment. Entire case was based on these fake approvals. फक्त स्टेटमेंट्साचेर ही केस आशिल्ली, एक सुद्दां तांचे कडेन एविडन्स नाशिल्लो. TCP कायद्याचे कलम 39A रद्द करपा खातीर सांत आंदेरेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी शेगीत 6 दीस आमरण उपोशण केल्लें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तांची भेट घेवन मागणी मान्य केल्या उपरांतच आमदार बोरकार हांणी उपोशण फाटीं घेतलें. मात तांच्या भलायकीचेर परिणाम जाल्ल्यान आमदार बोरकार हांकां खाजगी इस्पितळांत दाखल केल्ले. आज तांकां हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिलो. आमदार बोरकार हांणी प्रसार माध्यमां कडेन आपली भुमिका स्पश्ट केली. फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन इतलोच आसतलो की जो 39A विरुद्ध आमी लढो दवरलेलो आसा हो आनी नेटान वयतलो. फुडें जे सरकारा कडेन आमी डिमांड केल्लो आसा की विधानसभे सेशनात हेजे 39A उलोवप जावचें आनी हें स्क्रॅप जावचें. कारण आयज प्रत्येक जाणांचो म्हणल्यार तूं पळयता आसतलो आक्रोश इतलो निर्माण जाल्लो की सगळ्यांचो एकूच डिमांड आसलो की 39A स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणून. आनी ज्या पर्यंत हो 39A स्क्रॅप जायना त्या पर्यंत आमचो लढो चालू. पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी आज पेडणे मतदारसंघातल्या पाडेल्यांक माडार चडपाची यंत्रां वितरीत केली. ह्या वेळार कोरगांवचे सरपंच देविदास नार्वेकार, उपसरपंच दिवाकर जाधव, पंच वांगडी उमेश च्यारी आनी हेर नागरीक हाजीर आशिल्ले. पाडेल्यांचो जावपी उणाव आनी हे कामाचे यांत्रीकरण जावप म्हत्वाचें आसा अशें सांगून आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. माडार चडपाक लागून आयज तांकां आयज मिशीन एवेलेबल करून हांवें दिल्ल्या आनी जे आयज पाडेली आमचे आहा तांकां सगल्यांक आमच्या गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट मेळटा. थोडे जाण म्हाका दिसता हितून रजिस्टरूय ना, तेंच्यांनी रजिस्टर जावन घेवपाची गरज आसा. जेन्ना आयज पाडेली माडार चडटा तेन्ना एक व्हडली रिक्स आसता तेज्या फॅमिलीक लागून. ताका लागून म्हाजो विचार येयलो की तांकां हें मिशीन तांकां एवेलेबल करून दिवपाचें. गोंया वांगडाच महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत लेगीत व्हडा प्रमाणात भावार्थी आशिल्ल्या फामाद श्री लयराई जात्रे निमतान कसलीच वायट घडणूक जावची न्हय हे खातीर खासा टास्क फोर्स गठीत केला. अतिरिक्त जिल्लोधिकारी आनी देवस्थानाचे धोंड हांचे मदीं आज बसका जाली. जात्रे मजगतीं पुराय शिस्त पाळपाच्या हेतान जतनाय घेवपाची सुचोवणी ह्या वेळार केली. फाटल्या वर्सा जात्रेंत चेंगराचेंगरी जावन दुर्घटणेंत 6 जाणांक जीव वगडावचो पडिल्लो. ते फाटभुंयेर ही टास्क फोर्स समिती वावुरतली. उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी हे विशीं सविस्तर म्हायती दिली. मिटींग घेतला ते आमी सेन्सिटायझेशन प्रोग्राम सगळ्या भुरग्यां खातीर, कारण थोडे मेजर्स आमी फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन सायड ह्या वर्सा घेतला. सो ते तांकां कन्वे करपाक ही मिटींग आशिल्ली. मेन म्हणजे जे मुवमेंट आसतले सगळे भक्तांचे दोंडाचे मेन रिच्युअल जे तळी कडेन किंवा होमखंडा कडेन हे सगळे मुवमेंट आमी बऱ्या भशेन बॅच वायज सगळ्या लोकांक धाडटले. कारण क्रावड जाल्यार परत तो रिस्क फॅक्टर येता. बॅच वायज मुवमेंट करून ते सिस्टमॅटीक डिसिप्लिन्ड मॅनर आमी करपाक सोदता. देवस्थान समितीच्या वतीन समितीचे पदाधिकारी दिनानाथ गांवकार हांणी लेगीत प्रतिक्रिया उक्तायली. घरा खातीर खास आपयली आणि आजचे मिटिंगेन आमचे देवस्थान कमिटी तसेच महाजन यांच्यानी आपले विचार मांडले. अधिकाऱ्यांनी काही सूचना केल्यो ती मार्गदर्शक तत्वानुसार जे फॅक्ट फायंडिंग कमिटीन लास्ट स्टॅम्पेड जाले त्यानुसार फॅक्ट फायंडिंग कमिटीन काही डायरेक्शनां दिल्ली, फायंडिंग्स केले आणि त्या खातीर जात्रा कशे भशेन योग्य तरेन करपाक जायना त्या अनुशंगान काही सूचना आमकां केल्यो की त्या भशेन हांगासर हें सगळें नियोजन जावपाक जाय आणि ती देवस्थान कमिटीन त्या बाबतीन पावलां उचललेली आसा, तयारी जाल्ली आहा. इस्रायलान इराणाचेर परतून एक फावट व्हडा प्रमाणात हल्लो केल्ल्याची खबर मुखार आयल्या. राजधानी तेहरानात खुबशा जाग्यार स्फोटाचे आवाज आयकूंक आयिल्ल्याची म्हायती आसा. इराणातले सगळ्यात व्हड फुडारी अली खामेरी हांच्या कार्यालया लागसार हल्लो जाल्ल्याची खबर आसा. मजगतीं इराणचे संरक्षण मंत्र्यांनी देशांत आणीबाणीची घोशणा केल्या. ह्या फाटभुंयेर एम्बेसी ऑफ इंडिया इन इस्रायल हांणी इस्रायलांतल्या भारतीय नागरिकां खातीर ताकतिकेच्यो सुचोवण्यो केल्यात.
इस्रायलांत रावपी भारतीयांनी सुरक्षा प्रोटोकॉलाक खरपणान पाळो दिवचो तशेंच इस्रायली सुरक्षा आनी होम फ्रंट कमांडाच्या मार्गदर्शक सुचोवण्यांचें पालन करचें अशें सूचित केलां. कोलंबोत काल जाल्ल्या T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट सर्तींत इंग्लंडाचो सामनोवीर विल जॅक्स आनी रेहान अहमद हांच्या भरीव कामगिरीच्या आदारान सर्तीच्या सुपर 8 खेळांत इंग्लंडान न्यूझीलंडाचेर 4 गड्यांनी जैत मेळयलें. इंग्लंडान हे पयलेच सर्तीचे उपांत्य फेरी गाठल्या. काल जाल्ल्या खेळांत इंग्लंड पंगडा कडल्यान फलंदाजी मेळ्ळ्या उपरांत न्यूझीलंड पंगडाक निर्धारीत 20 षटकांत 7 गडे वगडावन 159 धांवड्यो करप शक्य जालें. इंग्लंडान 19.3 षटकांत 6 गडे वगडावन 161 धांवड्यो करून हे जैत मेळयलें. आज पाकिस्तान आनी श्रीलंका पंगडा मदीं सांजे 7 खेळ जावपाचो आसा. मजगतीं अ गटांत फाल्यां वेस्ट इंडीज आनी भारत आड खेळ जातलो. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 20.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान तशेंच गुजरात भेटेर. गुजरातांत मायक्रोचिप्स प्रकल्पाचें केलें उक्तावण. दर्यादेग सुरक्षीत करपा हेतान दृष्टी संस्थेन फ्लोटिंग रेस्क्यू सी हॉर्स स्टेशनां केली स्थापीत. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी एक्स माध्यमा वरवीं प्रक्रिये विशीं दिल्या म्हायती. राज्याच्या आगामी अदमासपत्रका विशीं मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी वेगवेगळ्या घटकां कडल्यान मागल्या सुचोवण्यो. मुखेलमंत्र्यांनी काल वेगवेगळ्या संघटनेच्या प्रतिनिधी वांगडा घेतली बसका. कला अकादमीच्या स्थापना दिसा निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचें जाता आयोजन. अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार हांणी केलें उक्तावण. आनी खेळांत क्रिकेट. काल कोलंबोत जाल्ल्या संवसारीक T20 क्रिकेट सर्तींत इंग्लंड पंगडान न्यूझीलंडाचेर 4 गड्यांनी मेळयले जैत. फाल्यां अ गटांत भारत वेस्ट इंडीज मजगतीं जातलो खेळ. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.